आयज आमी गोंयचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी साजरो करतात. कारण आमी जी 450 वर्सां आमी गुलामगिरी उरले, आमचे अन्याय अत्याचार जाले आनी तितूंतल्यान आमकां मुक्त करपाक आमचे सगळे स्वतंत्र सैनीक वावरले. आमची देशाची जी मिलिटरी आसा त्या मिलिटरीन आमकां स्वतंत्र करून दिले. आमी तेंचे आभारी आसा. आनी आमी सगळे जेन्ना पळयता आमी 450 वर्सां गुलामगिरी आमची कांयच जाली ना. आनीक आमचे गोंयांत सुद्दां इतले आमचे ल्हान आशिल्ले, पूण आमी सगळे हितून फाटीं आशिल्ले. आमचे कडेन शाळा तितून नाशिल्ल्यो, इस्कुलां नाशिल्लीं, व्हडलीं इस्कुलां थोडी आशिल्लीं, शाळा थोड्यो आशिल्ल्यो, काही मास्तर आमी शिकयताले. अशें म्हणून आमी खुबशे वंचीत आशिल्ले शिक्षणा खातीर. पूण ते आमी आयज आमकां ही स्वतंत्र जाले नंतर आमकां हें सगळें मेळिल्लें आसा. हो एक आमचो ल्हानसो प्रदेश, तितून आमकां 10 जाणां जीव आमच्या वांगडा आशिल्ले आनी ते आमकां आयज पर्यंत आमच्या रावपाक सोदताले, सुद्दां आज ते 10 जाणां जीव सेपरेट जाले. पूण गोंय आमी आयज पळयता आनी सगळे मळाचेर आमचे उदरगत जाल्ली आसा. आमची शिक्षण मळाचेर आयज सगळे तरेचे शिक्षण आमच्या गोंयांत आसा. गोंय म्हणून आमकां आनी कितें फुडें आनी कितें करतले देशभर आसा आनी वेगवेगळी तशी कॉलेजी आमची गोंयांत येता. NIT म्हणून आनी दुसरी कॉलेजी म्हणून सगळे तशी कॉलेजी आमच्या गोंयांत आसा. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक सगळे तरी सोय आसा. प्लस सरकारची मदत आसा. सरकारची मदतीन भुरगो शिकता. खुबशे शिक्षण फुकट आसा. आनी इतर जाती धर्माचे लोक आसा, जावं ST OBC तांकांय बी SC तांकां शिक्षणाक खुबशी सवलती देशांतूय आसा आनी गोंयांतूय आसा, आमच्या गोंयांतूय आसा. आनी हे सगळे तरेचे आमचे लोकांक फुडें व्हरपाचें आमी काम करतात. आनी आमचे आयज आमकां एक अभिमान आसा. G20 जाली त्या वेळार आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर जाले. ते सगळे तरेचे थाराव घेतला आनी जग फुडें वयचे तेजे एक प्रयत्न आसा. तेच बरोबर आमच्या जगांत आमचे गोंयच्या आमच्या देशाचे लोक फुडें वचचे हे तेजें एक स्वप्न जें आसा.